80% जो ग्रामीण जो भाग आसा ताजी संस्कृती, ताजे मूल्यां, ताजे जे आयुश्याची ज्यो खुबी आसा त्यो एक वेगळ्या परीन म्हणजे गांवची गांवपण, मनीसपण आणि गांवच्या प्रत्येक मनशाक जगोवपाची अशी एक थोर परंपरा आशिल्ली अशी संस्कृती आसा. आमी देशा स्मरण जगा स्मरण दवरपाक सोदता. गोंय तें न्ही, गोंय हें अशा तरेचें उदात्त संस्कृतीक भरिल्लें गोंय आसा. आणि त्या निमित्तान आमी की वेगवेगळ्या हो कार्यक्रम जो आसा न्ही 6, 7 आनी 8 हांगा 3 दीस संबंद जाता. त्या 3 दिसां भितर आसा तश्यो प्रायमरी धरून जे आसा कॉलेज लेवल पर्यंत आणि ताच्याच बरोबर गोंयाक संस्कृतीचे वेगवेगळे पैलू दाखोवणारी संस्था आसा की तांचे खातीर वेगवेगळ्या प्रकारच्यो स्पर्धाचें आयोजन आमी केलांच. आनी तें करता आसतना सुद्दां की मुख्य म्हणजे हांगा गांवांनी जी पिकावळ पिकली वता आणि त्या सगळ्या पिकाचे एक दर्शन जे आसा न्ही की प्रदर्शन विक्री ती हांगा भरली वता. त्यामुळे एग्रीकल्चर कन्सेप्ट आसा हाका ह्या लोकोत्सवाक आमी खूब मोठें म्हत्व दिल्लें आसा. एग्रीकल्चरची वेगवेगळी दालनां ती आमी हांगा त्या दालनाचें सादरीकरण ती केलें. आनी त्याच बरोबर ग्रामीण जे खेळ आशिल्ले जे आज खंय तरी लूप्त जायत चल्ला की त्या खेळाचेर आमी भर दित आसा. आनी तशेंच आमचे देशी खेळ आसा ह्या खेळाचेर आमी खूब मोठो भर दिल्लो आसा. आनी ह्या खेळाचें संवर्धन जावचें हो एक भाग आमी ह्या लोकोत्सवाक दिलो आसा. आनी तें करता आसतनाच हांगा आमी की एक भुरग्यां मदें सायंटिफीक एटिट्यूड निर्माण जावचो त्या दृश्टीकोनाच्यान की गोंयभरांतल्या भुरग्यां खातीर सायन्स एक्झिबिशन आनी सायन्साचें ताजे जे प्रोजेक्ट आसा ताजें कॉम्पिटिशनच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां जें आसा की ताजें सादरीकरण आमी केलें गेल्लें आसा. हांगा एक एडवेंचर कन्सेप्ट आसा न्ही ह्या लोकोत्सवाक आमी मोठ्या प्रमाणांत जे आसा न्ही आमी सादर करतात. आनी ज्या मुळे आज 1 किंवा 2 भुरगीं आसता प्रत्येकाची आनी त्यामुळे जी जुन्या पद्दतीन आमी जे उदांत मस्तीबळ आमी जे जगताले आसा न्ही तो भाग लूप्त जाल्लो आसा. अशा हातूंतल्यान ह्या एडवेंचर कन्सेप्टांतल्यान थोडेशें भुरग्यां म्हणजे धैर्य धाडस येवचें असो तरेचे कन्सेप्ट धरून जे आसा न्ही एडवेंचर एक्टिविटीज आमी ती प्रस्तूत केल्ली आसा. सगळ्यांत मोठें म्हणजे फाटल्या जवळ जवळ 100-200 वर्सां पयलींचें जे लोकजीवन आसा की आमी कशा तरेचे हत्यार वापरतले, कशा प्रकारचे सगळ्या प्रकारचे युटेन्सील वापरतले हाजें एक मोठें प्रदर्शन जें आसा ती भरिल्लें वता. त्याच बरोबर आमी अन्य राज्यांतल्यान जे कलाकार आसात वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान की तांचें सादरीकरण जें आसा की एक प्रकारचें गोंयचे फोक नृत्य आणि भायल्या राज्याचे हाजो एक मेळ जो आसा न्ही आमकां सबंद गोंयकारांक पळोवपाक मेळचो त्या दृश्टीकोनाच्यान प्रयत्न आमी केल्लो आसा. त्यामुळे सादारण गेल्ल्या वर्साक सुद्दां जसं न्ही की देशभरांतल्यान की गोंयभरांतल्यान सुद्दां अशें 2-2.5 लाख लोक ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जाल्ले. फाटली खूब वर्सांचो अनुभव आसा. आमच्या हांगा एक भिवा म्हणजे तो आत्मा भिवा वेळीप जो आसा न्ही बासळेचो की ताणें आमच्या ह्या सगळ्या लोकोत्सवांतल्यान प्रमोट जावन ताणें स्वताचे आपले एक फार्मास कशी हे केली मागीर सतत आपा घातलें म्हणजे तो जातालो मग देवाचें की आपूण वर्साक 7-8 लाख रुपया आपूण कमयता की अशा तरेचो एक ट्रेंड सुरू जालो आसा. आनी लोक आतां परत एकदां आयुर्वेदा कडेन येवपाक लागले आसा. आनी त्यामुळेच जे आसा न्ही आमचे लोकोत्सवाक जे दालनात जे लोक बसता पळय आसा न्ही त्या लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा न्ही की तांची विक्री जाता आनी ताचेर एक फेथ निर्माण जाल्लो आसा. आनी विशेश करून म्हाका 8-10 जाण अशें मेळ्ळे की पणजे पासून बाकीच्या भागांत म्हापश्यां जे लोकोत्सव घेता तांची वखदां व्हरपा खातीर परत एक 4-5 वेळां तरी ते आसा न्ही ते परत तांच्या गांवांक येता तांचे कडेन कलेक्ट करता तांचे कडेन म्हणजे विशेष करून जे आमी लोकोत्सवाक बसता पळय आसा न्ही तांचे सगळ्यांच्यान जे कॉन्टॅक्ट नंबर जे घेवन वतात ते कायमस्वरुपी बी प्लॅटफॉर्म करून दिवपाक अशें विचार आमी आदर्श गांवाचो कन्सेप्टूच आसा आमकां की आमी एक विचार करतलो आतां म्हणजे ह्या वर्साची बिरसा मुंडाची रॅली आमी भगवान बिरसा मुंडाची रॅली काडलीच. त्यामुळे बिरसा मुंडा ग्राम असो जो कमर्शियल ग्राम आसूं येता हाचेर एक आमी थिंकींग करता. आनी त्या दृश्टीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीकडेन उलोवप जाल्लें आसा. त्यामुळे जर योग्य तरेन जर सहकार मेळ्ळें जर जायत न्ही जाल्यार तो कन्सेप्ट आसा न्ही पूर्णपणे कमर्शियल बेजाचेर जे
पारंपारीक जे लोक जे ज्ञान आसा त्या ज्ञानाचें आसा तें योग्य तरेन संवर्धन करून लोकांक त्या मोठ्या प्रमाणात जे आसा ट्युरिस्ट म्हणात बाकी जे लोक आसात तांकां त्या गांवांक येवन थंय हें करपाक मेळटलें. जशें आज गुजरात जे आसा न्ही सरदार वल्लभभाई पटेलांचें स्मारक जें बांदलां त्या वाठारांत ज्या तरेन ते रोजी रोटी खातीर खूब मोठें एक सिटी ताणें केलें आसा. त्यामुळे म्हणजे अनेक जणांचें म्हणणें आशिल्लें की साहित्याक थंय खंय तरी वाव ना. त्यामुळे बाकी कोंकणी साहित्यीक आनी मराठी साहित्यीक हांचे कडेन किंवा जे आतां पर्यंत जे आसा वेगवेगळ्या संस्था जे कोंकणी आनी मराठी चलयतात तांचे कडेन उलोवन जे आसा हांवें तांकां तांचे कडेन एक प्रपोजल दवरलें की एक दिसा मराठीचें आनी एक दिसा कोंकणीचें संमेलन थंय जावचें आनी तें तांणी मानून घेवन जे आसा की ताणींच थारिल्लें की कोंकणी आनी मराठी अशा दोनूय दीस